प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मार्कचो 7वो विसवोर, वोड 24 ते 30 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 7 वर्सेस 24 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी थंयचो उठून तो तिराच्या आनी सिदोनच्या प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमलेलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर लोकांक कळत आसतना उरली ना. पूण ताचे विशीं आयकना फुडें आपले धुवेचेर एक मेळ्ळो आत्मो आसलो. ती एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. ती बायल ग्रेक आनी जॉल्मान सिरोफेनिसिकार नासली. आपले धुवेवेलो देंवचार काड म्हूण तिणें जेजू कडेन मागलें. ताणें तिका जाप दिली, भुरग्यांक पयलीं धादोशी जावंक दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप सारकें न्हय. पूण तिणें परतीपालोवन ताका म्हणलें, वय सोम्या, पूण मेजा तोडला पडटात ते भुरग्यां गेले उंड्या कुडके सुणीं खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या जबाबाक लागून तुज्यान वचूं येता. तुजे धुवेवेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार ताचे वेलो देंवचार गेल्लो आनी तिका आपलें भुरगें अंथरुणार आड पडलेलें मेळ्ळें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जें शिवर्तमान आयकलां तातूंत आमी पळयता एका तिराची आनी सिदोनाच्या प्रांतांतली बायल जी एक अनभावार्थी आसली. अनभावार्थी म्हणजे ती इस्रायली परजेची नासली, ती अनभावार्थी आसली. म्हणजे इस्रायली परजेंतली तिका कसलेंच मेळोंक आसपाचें आसलें. आनी भाव भयणीनो, तिणें जेजू वयर कितें खबर आयकल्ली की जेजू मिलाग्री करता, जेजू अजबां करता, जेजू लोकांक पेकोणी दिता, जेजू देंवचार काडटा. पूण तिका जेजू कडेन येवन आनी कितें मागूंक तिका कसलोच अधिकार नासलो. आनी कित्याक अधिकार नासलो? कित्याक ती अनभावार्थी आसली. ती इस्रायली परजेची नासली. जुदेव आनी अनभावार्थ्यां बरोबर संबंद नासलो. पूण ही बायल सिदोनाची आनी तिराच्या प्रांतांतली बायल, सायरोफिनोशियन म्हणटात तिका, ती बायल जेजूशी येता आनी म्हणटा, जेजू, म्हजी धूव अंथरुणाचेर पडल्या, तिचे देंवचार आसा आनी तिका मातसो तिका सुटका दी. भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू कितें करता? जेजू तिका म्हणटा, भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक दिवपाक सारकें न्हय. भाव भयणीनो, जेजू तिचो अपमान करता. कित्याक भुरगीं कोण आसलीं? इस्रायली परजेची भुरगीं. इस्रायलचो लोक देवाची भुरगीं आसलीं. आनी जो कोण अनभावार्थी आसलो ती आतां देवाची भुरगीं नासली म्हणून जेजू तिका कांयच दिवंक सोदिना. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तिका म्हणटा भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक घालपाक सारकें न्हय, भाव भयणीनो, ती इतली भावार्थान आसली. ती अपमान घेना आनी म्हणटा, होय सोम्या, पूण मेजा तोल पडटा तें भुरग्यांतले उणे कुडके सुणीं खातात. भाव भयणीनो, जे भुरगीं उडयतात खाला सकला तें सुणीं खातात म्हणून ती म्हणटा, तुवें म्हाका सुणें म्हणलाय, म्हाका हांव अपमान घेवपाक तयार ना. हांव जाणो की म्हजी मिलाग म्हज्या धुवेक पेकोणीक फकत तुजे वरवीं मेळटा. तूं म्हाका सुणें म्हूण, तूं म्हाका कसलीच वायट उतरां म्हूण, म्हाका दुखय, पूण हांव म्हजो भावार्थ तुजेर सोडिना. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा? जेजू तिका म्हणटा, वस्तोरे, व्हड तुजो भावार्थ. आनी भाव भयणीनो, त्याच वेळार तो देंवचार तिच्या चलयेंतलो भायर येता आनी त्या चलयेक पेकोणी मेळटा. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमी फकत पळयतले की ह्या सिदोनाच्या प्रांतांतले बायलेन कशे भशेन आपल्या भावार्था वरवीं तिका तिच्या धुवेचो पेकोणी मेळ्ळी. पूण आयज आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमी खरेपणी अशा भावार्थान चलता काय? आमी आतां मिसाक वेता, आमी रितीराक वेता, खूब शर्माव आयकता. आतां ऑनलायनाचेर खूब प्रेगादोर आतां शिकयतात. आनी ह्या भशेन आतां जेन्ना हांव तुमकां देवाचें उतर सांगता, हांव तुमकां तुमच्या फुडें येवन तुमकां सांगिना, पूण हें आतां युट्यूबाचेर वेता आनी आमकां दिसपट्टें देवाचें उतर मेळटा. पूण हें उतर
जे आमी आयकता खरेपणी ह्या उतरांचेर आमी नियाळ कोत्ता काय, खरेपणी ह्या उतरा प्रमाणे आमी चलता काय, कोण आमकां म्हणीत जाल्यार कितें खबर दीत जाल्यार देवाचें उतर एक सांगता आनी आमकां कोण दुसरो आनी कितें सांगीत जाल्यार आमी त्यो खबरो सगल्यो सोडून आमची चत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता काय. ज्या वेळार जेजून तिका म्हणलें भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक घालपाक सारकें न्हय, कोणूय आसलो तुज्या जाग्यार तो अपमान घेतलो आसलो, तो रडटलो आसलो, तुवें म्हाका सुणें म्हणलां, तूं म्हाका इतलो अपमान करता, म्हाका तुजें कांय नाका, आनी तें सगळें सोडून ती वेतली आसली. पूण भाव भयणीनो, ती अपमान घेवपाक तयार आसली. ती जाणो आसली फकत जेजू तिका पिकोवणी दिवंक शकता. ती जाणो आसली की फकत जेजू तिच्या चलयेक सुटका दिवंक शकता. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी खंयचोय वचों, खंयच्या मनशा कडेन वचों, खंयच्या दोतोरा कडेन वचों, खंयचोय वचों, जेन्ना आमचे कडेन देवाचें उतर आहा, खरेपणी आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ केला, तें उतर आमच्या काळजांत लिपून दवरना, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमच्या मनाची नोडसणणी केल्या, तें उतर आमी नियाळ करून तें उतर आमी पाळटा. भाव भयणीनो, देव आपल्या उतराक विश्वासी म्हणून तें उतर आमच्या जिवितांत सदांच घडोवन येतलें. पूण प्रश्न म्हणल्यार आमी कितल्या वेळार भावार्थान आसा. आयज आमी देवाचें उतर आयकलें, रितीर आयकलो, शर्माव आयकलो, आमी भावार्थान आसा. भायर वयतकूच, आमच्या घरा वयतकूच, आमच्या ऑफिसान वयतकूच, आमच्या कामाचेर वयतकूच आमी जें उतर आमी आयकलां तें विसरता. आनी आतां आमकां जें दिसता, आमी पळयता, आमी जें आयकता तें आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी नियाळ करता. आनी आतां देवाचें उतर आमी पयस करता. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन पयल्या वाचपान सोलोमोनान पळयलें देवाची महिमा, देवाचें उतर पाळून सगळें बरें करून, पूण तेज्या उपरांत ताणें देवाक सोडलो आनी 100 बायलां कडेन संबंद धरून ताणें आतां देवाचेर आड गेलो आनी सगळें ताच्या जिवितांत पाड जालें. सगळ्या इस्रायल परजेचो नाश जालो. आतां खूब त्रास जाले. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचेर आड वेता, देवाच्या उतराचेर आड वेता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, कितल्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आड येतात, सैतानाक पदवी मेळटा आनी तेज्या उपरांत आमी देवाचेर जेजूचेर आड उलयता. आयज भाव भयणीनो, देव आमचें सगळें आहा. देव आमचो मोग करता. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडला. ताज्या उतरा वरवीं आमी एक जैतवंत जिवीत जिवन, तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून, तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत करूंक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.